आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो योगकार. आयचे पयलें वाचप दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. तीर रावात आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. ह्या काळार खूब क्रिस्ती भाव भयणांक दुमाळो दितात आनी भावार्थ पुरगडूंक पर्यंत तांकां सबार आडकुळी घालतात तें आमी आयकत आसा. तेजे बरोबर मोडां, बुट्ट्यो, सुनामी जावन लोकांचो दुस्पोट जाल्लोय आमी पळयला. हें सगळें आयकून आनी पळयोवन जेजून आयच्या शुभ वर्तमानांत भाकीत केल्ल्या प्रमाणें शेवटाचो काळ लागीं पावत सो आयला सो आमकां दिसत. आनी थोडे आमचे पुलके आनी फुटींग प्रवादी आमच्या काळजांत भिरांत उत्पन्न करीत. आदी फुडें जायत्या जाणांनी भाकीत केल्लें हे संवसाराचे दीस लागीं पावले, तयारी करात, पूण ते भाकणार संपून गेले आनी संवसार आजून देवाचे येवजणे प्रमाणें फुडें चलत आसा. पूण दुसरे वाटेन मनशांक कोस त्रास आनी अडचण्यो ह्या संवसारांत आसतल्योच तांकां आमी भावार्थान फुडो करूंक जाय म्हणून जेजू आमकां जागृत करता. जेजूचेर भावार्थ दवरून जियेतल्यांक आपूण सहकार आनी जाणवाय दितलो म्हूण आस्वासन दिता. तर भावार्थान आमी तीर रावया आनी खरें जिवीत आमी जळूंक पावतले. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्रत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.